फोंड्याचेच घेतले जाल्यार रवी बाब जिखला. फोंड्या इज अ थोड्याच मतांची फरकान. तुमच्या प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरय गोविंद बाबाची लीड जी आसा इज इन हंड्रेड्स. सो डोंट यू थिंक इट इज इफ बीजेपी लिडरशीप इज टुडे थिंकिंग दॅट सामकेच मोगोक कुशीक उडोवन कोता येवची ना, देर इज सम मेरिट इन टू इट? I don't think so. Is because की overall आयज जे फोंड्या आणि पिरवळा सिच्युएशन जाला, it is not only because of a MGP. Okay, so there are various factors. There multi corners जो fights जाल्यो, and there were people like संदीप खांडेपारकार, मागीर आमचो संदीप निगळे आणि येते. सो हे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले ते ओवरऑल ह्याच इकोसिस्टमांतले आशिल्ले कळ्ळें. तुम्ही मोगोक सगळे क्रेडिट दिवपाक तयार नात? सी मगो क्रेडिट दिवपाचो प्रश्न ना, बिकॉज मगो इज नॉट अ फोर्स देर. आणि सगळ्यांत आज जर पळोवंक गेले जाल्यार बीजेपीची जी ही मंडळां आसा चारूय, की सगळ्यांत चड विरोध मगोक आज बीजेपीच्या मंडळांतल्यान जाता. बिकॉज देर इज अ वन रियलिटी यू नीड टू अंडरस्टँड, की जेन्नाच्यान भारतीय जनता पार्टी हिंटरलँडान वाडपाक लागली, मगोचो प्रभाव उणो जायत गेलो. म्हणजे जो नवशिक्षीत आणि नवश्रीमंत नोकरदार जो बहुजन समाजाचो वर्ग आशिल्लो तो ऑटोमॅटीक भारतीय जनता पार्टी कडेन वचपाक लागलो. आणि जो बाकीचो बहुजन समाज जो उरिल्लो तो मगो कडेन आशिल्लो. आणि बाकीचो मागीर तो ट्रस्ट आणि हे वापरून, माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आणि हे सगळें वापरून, म्हणजे ह्यो कितें फिलॅन्थ्रॉपी करून तांणी एक अशें तरेचें वातावरण केलें. नाव दॅट बेज इज गॉन. नाव दॅट ऑल्सो बेज इज गोईंग. सो आज मेरेन हे एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय, जेन्ना मगो हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसा, 2005 जावन नाजाल्यार 2017 सुद्दां, तेन्ना 2007 म्हणजे 2005 पर्रीकराचें सरकार गेलें आनी मागीर हे. पण जेन्ना मगो आसा तो त्रासदायक जाला भारतीय जनता पार्टीक, आनी तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें मताधिक्य उणें जालां. इज बिकॉज देर इज अ फियर की मगो बरोबर युती केली जाल्यार मागीर फुडें काम करपाक भारतीय जनता पार्टीक त्रास जातले. दिस इज द पॉयंट.